2, 3, 4. जेन्ना आमी कोंकणी भाशा मंडळ ठरयलें की आमी कोंकणीचो सगळ्यांक अभिमान आसा, सगळे कोंकणी खातीर कितेंय करपाक तयार आसा, पूण जस्ट कुड्डो अभिमान आसून कोता येना. पयलीं आमकां हिणयताले की आमी बोली म्हणून आमची भाशेच न्ही. मागीर म्हणलें आमकां व्याकरणच ना. आनी मागीर अशें कितलीशें सांगपाक लागलें तुमची भाशेंत हें ना तें ना. तेन्ना आमी ठरयलें की जी पोकळी आसा, खंय खंय पोकळी आसा थंय काम करपाचें. आनी खुबशे लोक आपले परीन कोंकणीचें काम करीत आसा. शाणी मस्ती पयली ते शाणी मस्ती 6 आमची पासून मस्ती आतां बरी करलेल्या. सो कशी मस्ती करप सिस्टमॅटीक हें आमकां आतां कळून आयला. आनी ही शाणी मस्ती करतना स्पेशली जी आमचे कडेन गितां आयली, जी आमचे कडेन पदां आयली, ती पदां कार्यशाळेंतल्यान आयली. जो कोंकणी भाशा मंडळ कार्यशाळा घेतालो गीत लेखनाची जावं बाकीचे कार्यशाळे घेतालो, तातल्यान जे लेखक मेळ्ळे आनी स्पेशली विशय मेळ्ळे. नवे तरणाट्यांकूय घेवपाचो यत्न केलो आमी. तांचे कडेन इंटरॅक्टीव सेशन दवरलें. खुबशे फावटी कितें जाता, घेतकच कांय लेखकांक मान्य जाता की हो प्रांत आपलो न्हय, पूण एक कळटा आनी तातल्या भितर आमकां इवन एकटो मेळ्ळो, दोग जाण मेळ्ळे जाल्यार आमकां दिसता तें आमगेलें जैत म्हणून. हे फावटी आमचे कडेन दीपराज चतुर्डेकर ताणें गीत बरयलां, राजे पवारान बरयलां, थंय आमगेलो रमेश गाडी तो कितली सोपी सुंदर बरयता. ताची ती उतरावळ आनी ती उतरावळ गितांतल्यान प्रकट जाता. नमस्कार. ह्या पेटूल कार्यावळी खातीर म्हजे वतीन हांव खूब खूब परबी भेटयतां. कोंकणी भाशा मंडळ दर वर्साक आपले अभिनव प्रोग्राम घेवन ह्या भुरग्यां मुखार येता. कोंकणी भाशेची सेवा करता आसतनाच आमचें शेणत वचपी भुरगेपण जें आसा तें सांबाळपाचो यत्न ह्या शाणी मस्तीच्या माध्यमांतल्यान जायत आयला. शाण्या भुरग्यांक थोडीशी मस्तीपणां करपाक शिकोवप आनी मस्ती भुरग्यांक गितांतल्या माध्यमांतल्यान वा गिताच्या माध्यमांतल्यान थोडीशी शाणेपणां दिवप अशे तरेचो एक आनंद ह्या शाणी मस्ती सिडींतल्यान जायत आयला. आनी शाणी मस्ती सिडीची त्या माळेंतली ही 26वी सिडी तुमच्या मुखार येता. आनी ह्या सिडी खातीर एक गीत बरोवपाचो योग जुळून आयला म्हज्या बाबतीन तरी. आनीक जायते फावटी दिसताले आनी भाशा मंडळ म्हजे कडेन मागताले बी गितां, पूण कांय कारणाक लागून दिवपाक पावनाशिल्लो. पूण हे खेपेक मात हांवें उतर दिल्लें आनी तें उतर पाळून एक गीत म्हजें हांवें दिल्लें आसा, ज्या गिताची उतरां आसात. आई म्हाका पावसान भिजपाक दी. Vispadi, ai म्हाका पावसान भिजपादी. उदकांत भिजल्यो सगळ्यो सावळ्यो, सावल्यो सावल्यो सगळ्यो सावल्यो. वॉशांतलो पावस पेल्यान पोतून, वॉशांतलो पावस पेल्यान पोतून इल्लो इल्लो भिजपादी. सो आमचो प्रवास आमची म्हणजे आमी लक्षांत दवरता की आमकां हेर जाणांकूय तातूंत इन्क्लूड करूंक जाय. पूण अशें न्ही की सगळ्यांक आस्पावन घेवंक जाय म्हणून न्ही. सिडीचो दर्जो इम्पॉर्टंट आनी तें करतना आमच्या लोकांक कशें आस्पावन घेवप, गायक, संगीतकार, गीतकार हांकां कशें आस्पावन घेवन एक शिक्षणीक प्रवासूच कसो तो जाता. आनी तें करतना आमकां खूब अणभवूय आयल्या. कांय वेळार भुरगीं आमकां शिकून वतात. ह्या खेपे स्पेशली जी नवी भुरगीं ल्हान भुरगीं आयली ती अप्रतीम. ऑन आसा. हॅलो म्हणटा कितें. हॅलो 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 आवाज येता. रेडी. कपर दोपर कपर दोपर आवयस म्याव घरे खाव पातोळेची पानं खाव. अट्टी बट्टी गट्टी अट्टी बट्टी गट्टी अट्टी बट्टी गट्टी अट्टी बट्टी. सामर गे सामर सामर गे सामर सामर गे सामर. घेऊन आयला आयतार कोणाक मेळे सुट्टी. घेऊन आयला आयतार कोणाक मेळे. घेऊन आयला आयतार कोणाक मेळ सुट्टी. कोणाक मेळ सुट्टी. कोणाक मेळ सुट्टी. कोणाक घामा रोटी. कोणाक घामा रोटी.
ते पळय रे कोरे कोरे बेग्यान बेग्यान चोड मोरे ते पळय कोरे कोरे बेग्यान बेग्यान चोड मोरे ही कोरे वयता ती गांवां रे चल वचोन कोंकणी भाशा मंडळाचें हांव मनांतल्यान अभिनंदन करता कारण नवीन नवीन भुरग्यांक गावपाची संद दिता माणकुली भुरगीं सुंदर गायला ह्या आल्बमांत तुमी सगळ्यांनी आयकुपाचें हो आल्बम आनी दर एक वेळार नवीन नवीन स्टायलीची गितां हातूंत हाडटात नवीन नवीन स्टायली वेगळी वेगळी बरी दिसता खूब आयकुपाक आनी शाणी मस्ती सिडीन हांवें पयले बी गायल्ले आसा म्हजो आवाज आसा आनी आतांय बी म्हजो आवाज आसा सो हांव कोंकणी भाशा मंडळाचें अभिनंदन करता. वैशेले आमी मामागे गावारे वैशेले आमी मामागे घरामचे नुलीच्या गावारे चल चल वैशेले आमी खूपच सुंदर आणि अशी हे करताली पीक करताली की म्हाकाच केन्ना केन्ना अजाप जाताले की हे म्हाका कशें हाका आनी एक गीत आशिल्लें ताजी पट्टी साई ताका पांय पडला आपल्या कडेन जायना हाय म्हजें नांव गायत्री पल्ली शाणी मस्ती स ह्या बालगितांच्या आल्बमान हांवें एक पद म्हणा हो आल्बम म्हज्या खातीर खूब खास असो जावन आसा हांव खूब मजा आयली हो आल्बम रेकॉर्ड करता सॉंग रेकॉर्ड करता आसतना हांव खास करून साई मामा आनी रत्ना मॅमाचे खूब उपकारी आसा की तांणी म्हाका ही संद दिली. खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दरवी फुला मिसळका खळखळ पाण्या निळनिळ्या तळ्या दवी फुल साळका सैम पिशी आमी सैमा कुशीत आमी ह्या 2-3 व्हॉल्युमांनी शाणी मस्तीच्या गायल्लो आसा ह्यान पयलीं गायक म्हणून काम करतना ह्या वेळार ह्या सिडीन एक कंपोजर म्हणून काम करपाची संद मेळ्ळी आनी खूब बरें दिसता की गायता 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 आमी कंपोज करपाक लागले आनी ही कंपोजिशन्स आमकां ह्या सिडीन आमचे दाखोवंक मेळटात आनी ती कंपोजिशन्स आमची माणकुली भुरगीं खूब सुंदर गायल्या. कोंकणी भाशा मंडळ हांचें खास अभिनंदन. कळना म्हाका कशी वाडत आसा चढत आसा मस्ती म्हजी पिशी मस्ती म्हजी पिशी मस्ती म्हजी पिशी चडशीं पदां आसात ती आमची लोककलेचेर फोकाचेर आदारीत आसात आनी मुद्दम आमी हो
प्रयत्न केला की आपले मातयेचो वास गंध भुरग्यांक मेळचो, तो फ्लेवर मेळचो जो ते म्हाका याद जाता. गुलजार बाबाले आमी एक गीत घेतला, शरीर में कितने दो है, आणि ताका मागीर आमी कोंकणीचो बाज चडोवन ते खेळगीत घालून ते गीत तयार केलां कोंकणीन, आणि ते हांवें ताका दाखयलें. तेंचो तो खूब ताका आवडिल्लें तें सांग 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 बेगीन सांग सांग ना जाल्यार जातली तुजी दाढी मिशी लाव. अवयव दोन समान एक I mean for example दोन डोळे, दोन कान, दोन हात, दोन पाय, दोन दोन डोळे, दोन दोन कान, दोन हात, दोन दोन. हें गीत ताका हें घालून हांवें मागीर ताची कविता ती गितान अणकारीत केल्या, आनी ताका आवडली ती. म्हणजे की हे फक्त कोंकणी गोंया भायरूय बाल साहित्य चला, ताचोय आमच्या साहित्याचेर परिणाम जावन इफेक्ट दिसूं म्हण आमी तो एक प्रयत्न हे फावटी केला, जाणून बुजून केला. हेमंत देवलकरांनी एक सादी कविता आसा भारे भारे, सो ती घेवन आमी कोंकणींतल्यान कातार गेला. सो हो एक फोक घालून गोंयचो आय थिंक एक खाशेलेपण ह्या. आनी ह्या खेपे इवन एज अ म्युजीक कंपोजर चाली लायत आसतना खूब मजा आयली की थोडी गितां अशी आशिल्ली की जातली काय ही जातली काय जावपाना असो दुबाव येतालो मना की आमकां हाताळपाक येतली काय ना. आनी आतां मना समाधान दिसता की केन्नाय आपलीच फाट ठोकून घेवपाक जाय. केन्ना दिसता की आयुश्यांत कितें तरी थोडें तरी केन्ना तातूंत बरें केलां. ह्या फूल अनुभवांतल्यान आनी स्पेशली खरें म्हणल्यार देव बरें करून म्हणपाक जाय तें एंजेलो कार्दोजो ताणें हाजो म्युजीक अरेंजमेंट केला तो सगळ्यांत डिफिकल्ट पार्ट. कारण सगळें संगीत हें सोंपें, सगळें संगिता भितर गितां बरोवप हांव गितकार म्हणून सांगता की सोंपें आसता, पूण बाल गितां आनी बाल संगीत करता आसतना इतले बारीकसाणेन तुका विचार करचो पडटा आनी वावर करचो पडटा. कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका एक सोयेक दिलो की शाणी मस्ती स देखून म्हाका म्युजीक दिवपाक. सो हांवें शाणी मस्ती सांग म्युजीक दिलां, मिक्सिंग केलां, मास्टरींग केलां, आनी थोडो कोरसूय गायला ताज्या भुरग्यां सपोली भुरग्यां बरोबर. हे पावटी म्युजिकाक मातशें कम्पेर्ड टू शाणी मस्ती 5 शाणी मस्ती सांग म्युजीक घातलां तें डिफरंट सामकें. इन बिटवीन हांवें ड्रम सेट आमचे वेस्टर्न ड्रम सेट हाडला, बीट ऑफ ब्रास सेक्शन हाडला, ट्रम्पेट्स आनी लायक फ्रेंच हॉर्न्स आनी आमचे ऑर्केस्ट्रेटरां यूज करता ते. सो ते आनी हे मेळोन इंडियन म्युजीक मेळोन मातशें एक डिफरंट फ्लेवर कसो दिला. सो दॅट इज अ डिफरन्स बिटवीन लायक शाणी मस्ती 5 आनी शाणी मस्ती 6. सो हांव खूब आभारी आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाक. देव बरें. आज जेन्ना परती सगळी इतली नव पदां आसात ती आयकता आसतना मनाक एक समाधान मेळटा की कितें तरी बरें कोंकणी साहित्या भितर बाल साहित्या भितर स्पेशली घडलां. दुसरी गजाल म्हणल्यार हो एक प्रयत्न आसता आमचो की असो अनुभवांतल्यान लक्षांत येता की बरें संगीत म्हणजे जर चाल बरी आसत, गीत जर बरें आसत जाल्यार तें भुरग्यांकच न्ही व्हडल्या पासून भावता. आमी लकडी की काटी म्हाका अजुनूय आवडटा, म्हाका फेवरेट पडटा लकडी की काटी पे घोडा अशी जंगल जंगल बात चली है पता चला है अशी म्हणजे जी व्हडल्या आवडटा. आनी आमचो मूळ हेतू तोच आसा की फाल्यां जर प्रवास करता गाडयेन पालकां बरोबर भुरगीं जाल्यार पालकांकय ती सिडी आवडपाक जाय. आनी हातूंत खुबशीं पदां अशीं आसा जी पालकांक मॅसेज आसा ती भुरग्यांक जर मॅसेजीस दिवपाक आसत जाल्यार आनी तुमी सगळ्यांनी ही सिडी विकती घेवची आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्यो वावराक हातभार लावचो. देव बरें करूं. अशी तशी तशी अशी कळना पिशी आमी सैमा खुशीत आमी जशे दोन डोळे, दोन कान, दोन हात, दोन पाय, मम्माच्या पदराची तरा तरांची चुक चुक गाडी सुटली चुक चुक गाडी. मका शाळेत वया जाऊ, मका शाळेत वया जाऊ जाऊ जाऊ. अट्टी बट्टी गट्टी अट्टी बट्टी गट्टी अट्टी बट्टी गट्टी अट्टी बट्टी गट्टी.